आज आम्ही हांगासर दाबोली एअरपोर्टार पळोवपाक गेले की पुलिसांक हे डबे डबे करून कशे कितें करून दवरल्या ते पळोवपाक आमी येयले तेन्ना आमी पळयले हेतून भितुरल्यान इतली गरमी जाता की एसी फक्त ते ऑफिसा तितले पुरता एसी हांगा तांकां बेरेक न्हिदपाचें आसा ते पुलीस दादले जावं बायलां जावं इतले उकडटा आनी ह्या बॉक्सान फाल्यां पावसान हे उदक गळटलें हेजो सुद्दां तितलोच विचार करूंक जाय। पुलीस हे ड्युटी करपाक हांगा 24 वरां आसले जाल्यार तांकां वेवस्थीत हांगा वेवस्था ना आनी असले हितून तांकां दवरला एक टेम्पररी खंय तरी कॅम्प आसता आनी त्या कॅम्पा वेळार हे करतात न्ही तशी परिस्थिती हेजी पावसान कितें हालत जावपाची। आतां गरमीनूच ह्या लोकांक हांगा भितर बसपाक जायना सगळे हांगा टेम्पररी उदक टॉयलेटी ना ते अशे एक एक फावटी व्हांवले जाल्यार व्हांवता अशी परिस्थितीन ह्या पुलिसांनी कशें करून काडपाचें कशें रावपाचें हांगासर। हे खरें म्हणजे जाल्यार गव्हर्मेंटान ह्या पुलिसांक जर खरेंच रक्षण दिवपाक जर स्वता जाय हेंची वेवस्था खरी बरी करपाक जाय। हेंची सगळी जर वेवस्था बरी जायना हे लोक नाइलाजाक हांगा ड्युटी करतात। आमी हांगा पळयले हे बॉक्सां कसली पळय जाल्यार हांगा पुलीस हे आसा हांगा पुलिसांक ह्या बॉक्सांनी दवरल्या आनी बॉक्सान दवरून तेंची ड्युटी करून घेता म्हणजे जेंची खरीच गव्हर्मेंटाक गरज आसा त्या लोकांक हे अशे गोदामान घालून दवरला कितें हे गव्हर्मेंटाचें। नाही एसी तरी बसोवन दिया तांकां रातचे 1-2 वरां सुशेगाद जर न्हिदतले जाल्यार ते गरमेन तेणे न्हिदपाचें फॅनाच्या वाऱ्यान हांगा कांय जायना एसी तरी एक धाकटेशें लावन दिवपाचें। इतले एअरपोर्टाचे हें आसा तांकां सांगपाचें तांकां कॉन्सर्ट करा म्हणून। हांगा कुत्र्यांक आसा तांकां सुद्दां एसी दवरल्या एअरपोर्टार कुत्रे व्हरता त्या कुत्र्यांक ते कुत्रे पुलीस पळया तांकां एसीन दवरल्या। अरे मागीर ह्या पुलिसांक कित्याक ना हे म्हणून मनीस न्ही हेंची वेवस्था तितली बरी करा। आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ह्या पुलिसांची ही वेवस्था केल्या फाल्यां पावसान सगळें उदक पडटलें तेच्या पयलींच हेची वेवस्था कितें ती बेगीन करा आनी हांकां एसी बीसी गरमीन रावता म्हणून मातशी हेंचो कितें तरी हेल्प करा।